yesterday अमित शाहची रॅली असली, काँग्रेसान प्रोटेस्ट केलो रिगार्डिंग द म्हादय. गोवा फॉरवर्ड आसा आमी कितें स्टँड पळोवना कित्या खातीर स्टँड पळोवना म्हणलें प्रोटेस्ट ते वताले विचारपाक. हे विचारपाचे ओपोजिशनान न्ही, हे विचारपाक जाय आशिल्ले भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी जे स्टेजीर बशिल्ले थंय 33 काय कितले ते इवन वांगडी तांचे, हे तांच्यांनी विचारपाक आशिल्ले अमित जी आपने क्या स्टेटमेंट किया था, ये सही है क्या कि हमारे सीएम मीटिंग में थे क्या मादे भेजने को, हे विचारपाक आशिल्ले भारतीय जनता आमदारांनी. ते करूंक शकले ना. विरोधकांनी काँग्रेस पक्षाच्या कांय लिडरांनी ते विचारपाक वचपाचे ट्राय केले, तांकां वाटेर हाडयले. म्हणजे आमचे अध्यक्ष जे म्हणटा पळय कंट्रोल डेमोक्रेसी ही सध्या गोंयांत चल्ली. बीजेपीच्या आमदारांनी एकट्यान कित्याक विचारले ना, गट्स ना, एक मंत्र्याने कित्याक विचारले ना, फाल्यां मंत्रीपदां वतली. सो यू शूड ट्राय टू क्वेश्चन, यू शूड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट फर्स्ट. विचारपाक बरें आहा, तूं विचारपाक जातालें न्ही, पोलायटली विचारपाक जातालें, बरें आहा. तुमकां मिडिया भावांक तांचे कडेन इंटरॅक्ट करपाक कित्याक दिलें ना, कित्याक तुमी विचारता आशिल्ले म्हणून. तुमकां मिडिया भावांक एक सादें बायट किंवा लागीं कित्याक वचपाक दिलें ना, हे चिंतूनच की तुमी हाजेर प्रश्न विचारता आनी म्हाका खात्री आशिल्ली तुमी विचारतलेच म्हणून. त्या भायर काळे कोण घालून गेले चुकून, म्हणजे नॉर्मल पब्लिकांक तांकां सुद्दां काळे काडून बीजेपीची टी शर्टां दिली घालपाक. म्हणजे खंय कित्याक चलयला तुमी हे, म्हणजे कंट्रोल डेमोक्रेसी हे गोंयानूच न्ही, आमी देशान पळयतात. दीस इज व्हेरी बॅड. मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जाय जे स्टेटमेंट थंय केल्लो जानेवारीच्या लास्ट केंद्रीय गृहमंत्र्यान, हे खरें काय ना सांगपाक शकलो ना. हाचो अर्थ कितें, जे ते उलयल्ले गृहमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री सारके गजाल, ते खरें म्हणटा उलयले न्ही की सारखे वांगडा बसोवन हाडून सगळे करून आमी उदक हाडून दिलें म्हण तुमकां. आनी मेन क्वेश्चन मिडिया भावांक कित्याक वचपाक दिना ना लागीं, बिकॉज यू विल हॅव टू आस्क क्वेश्चन्स. हे तुमी चिंतपाक जाय, तुमकांय कळपाक जाय. कित्याक मिडिया म्हणटा ती फोर्थ डेमोक्रेसी फोर्थ पिलर. एवरीथिंग इज नॉट money, so everyone should keep this in mind.